Oh, precious blood of Jesus, flow on me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आम्ही जेजूच्या अमलीकरणाच्या पदवे विषयांत, बला विषयांत, सामर्थ्य विषयांत, शक्ती विषयांत आम्ही ऐकून असो, आटापून ज्ञान असो. मोगाच्यानो आम्ही पहिल्या सुवातेर आम्ही पेद्रूचे पहिले पत्र पहिलो अध्याय 18 आणि 19 वचनात फर्स्ट पीटर 1 chapter 18 and 19 या उतरामार्फत आम्ही ऐकले you have been redeemed by the blood of Jesus. जेजूच्या अमलीकरणाच्या पदवेन कितें केला म्हाका आनी तुमकां सोडवण सुटका जोडून दिल्या. हे आम्ही ऐकले. ऐकतना आम्ही 3 सवालां केली. तर जेजूच्या अमलीकरणाची पदवी खंयच्यात आसा? म्हणलें पयलें सवाल. दुसरें सवाल त्या जेजूच्या अमलीकरणाच्या पदवेन बळान सत्यान सामर्थ्यान कितें अकॉम्प्लिश केलां, कितें म्हाका जोडून दिलां. आनी तिसऱ्या सुवातेर आमी तें जेजूच्या अमलीकरणाच्या पदवेन म्हाका कितें जोडून दिलां, अकॉम्प्लिश केलां, तें हांवें कशें अनुभव करचें. अशें हे 3 सवालांचेर आमी सविस्तार जावन शिकून आयकल्ले आसा. ताचे उपरांत आमी जाणा जाल्या जेजूच्या अमलीकरणाच्या पदवेन म्हाका रिडेम्पशन म्हणलें, सोडवण म्हणलें लाभल्या वय, त्या सोडवणेंत सबार आशिर्वादां आटापून आसात. सबार आशिर्वादां आटापून आसात. आनी त्या आशिर्वादां पैकी पयलें जावन आसा रेकन्सिलेशन. वी आर रिकन्साइल्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. आमी देवासोय राजसन्नान गेल्या जाल्या रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 25 वचन ताचेर आमी नियाळ केले. हे रेकन्सिलेशन कित्याक? ह्या सवालाक आमी 4 जापी दिल्यो. हे पातका वरवीं हे रेकन्सिलेशन sin has made it necessary. Reconciliation necessary. पातका वरवीं हे राजसन्नान गरजेचें जालें. दुसरें देवाचे पवित्रपणाक लागून हे रेकन्सिलेशन फावो जालें. तिसरें जेजूच्या अमलीकरणाच्या पदवेन म्हणजे हे रेकन्सिलेशन राजसन्नान देवा कडेन म्हाका राजसन्नान केलें हे आमी जाणा. आनी चवथें ह्या राजसन्नाना मार्फत म्हजे पाताक पार्डन ऑफ माय सिन्स, म्हजे पाताक बक्षालें. हे आमी आयकलें. तर आतां ह्या रिडेम्पशन म्हणल्या शब्दांत मस्त आशिर्वादां आसात म्हणल्यात. आतां ते दुसऱ्या मुख्य आशिर्वादां खंयची तांचो आज आमी आयकूंक वयता. क्लेन्सिंग बाय द ब्लड ऑफ जीसस. क्लेन्स्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. जेजूच्या अमलीकरणान म्हाका आनी तुमकां आमच्या पातकांतल्यान नितळ केलां. हे आज आमी आयकया. ह्या पयलें देवाचें उतर जुवांचें पयलें पत्र पयलो अध्याय 7वें वचन तुमगे वाचपय. पूण देव उजवाडांत आसले बरी, आमी उजवाडांत जियेतांव जाल्यार, आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सोर पातकांतली नितळ करतलें. बऱ्या हांगा नितळ म्हणलो शब्द क्लेन्सिंग, क्लेन्स. त्या देखून मोगाच्यानो आतां आमी ह्या विशयांत क्लेन्सिंग म्हणल्या विशयांत आज जाणा जाय. जेजूच्या अमलीकरणान आमकां नितळ करता. We are cleansed by the precious blood of Jesus. The power of the precious blood is that I am cleansed. My soul is cleansed. तुम्ही cleansed जाल्यार जेजूच्या अमलीकरणाच्या पदवेन. त्या देखून आमी सदांच जेजूच्या अमलीकरणाचे जर तर आमी ही सर आशिर्वादां जाणा जायचे जाल्यार आमी केदारा पवित्रत्म्याक आमकांच आमी यील्ड जाता. केदारा आमी पवित्रत्म्याक यील्ड जाता. ते जाल्यार पवित्रत्व आमकां हे पुरा शिकयता.
पयल्या सुवातेर आतां आमी रेकन्सिलेशना विशयांत आयकलां. ते रेकन्सिलेशन आमकां जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर म्हाका ताचे विशयांत ज्ञान आसचें, नॉलेज ऑफ reconciliation. Secondly, I must extend my faith upon that. म्हाका भावार्थ आनी हें कितें नॉलेज दोनी मेळ्ळ्या वेळार हांव रेकन्सिलेशन म्हजें करून घेता. म्हाका म्हज्या पातकाचें पार्डन बोगसाणें फळ जाता. तशेंच आतां क्लेन्सिंगा विशयांत आमी जाणा जायत जाल्यार आमकां सबार संगत्यो गरजेच्यो. आतां पळयात, रेकन्सिलेशन म्हणटना म्हज्या पातकाचें बोगसाणें. आमी क्लेन्स्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस म्हणटना, ब्लड ऑफ जीसस क्लेन्सेस अस फ्रॉम ऑल सिन म्हणटना आमी आमच्या पातकाचें बोगसाणें म्हण चिंतता. जेजूची आमोद करत आमकां सर पातकांतलें नितळ करता म्हणटना पातकाचें बोगसाणें म्हण चिंतता. ना मोगाचें न्हू. त्या बोगसाण्याक आनी नितळ करच्याक वस्तू व्यत्यास आसा. दोनी दुसरे दुसरे जावन आसात. पळय हांगा पातकाची म्हज्या पातका वरवीं हांव देवाचो संबंध उगडून काणी घेता. म्हज्या पाताक देव येदाचो आयकला आमी. म्हज्या पाताक देवा मुखार एक पागोरा बसंगी एका पर्वता बसंगी देवा मुखार उबें रावता. आनी हांव देवाच्या मुखार पळोवंक शकना, हांव देवाच्या आजारपणाक घेवंक शकना. ते जाणा तें रगत पाताक म्हजें म्हाका दोशी करता. आतां गिल्ट, सिन ब्रिंग्स गिल्ट. गिल्ट म्हणटाना ह्या गिल्ट म्हणल्या शब्दाक आमी 3 शब्द उपयोग केले. एक दोशी, दुसरें अपराधी, तिसरें गुन्यांवकार. अशें हाका ते पाताक वो गुन्यांवकार, वो अपराधी, वो दोशी म्हण देवा मुखार बोब मारतस आसता. हाका शिक्षा जायचे, वो शिक्षेक पात्र वो अशें बोब मारतस आसता. ते पाताक देवा मुखा वयलें घाण उडयल्या शिवाय हांव देवाच्या संपर्कांत येवंक शकना. देखून म्हाका राजी संधानाची गरज आसा. आनी जेजूचें रगत म्हाका तें पातकाक हांव ब्लॉट आउट करता. ऑल सिन्स आर ब्लॉटेड आउट. तें घाण उडयता, completely erased, obliterated, संपूर्ण तरान घाण उडयता. आनी म्हाका परत्यान देवा संगे पयलेचो संबंध हांव पापा विनाश जावन जाल्यार त्या संबंधांत कसो आसता तशें हांव जिवंक जाय. हें म्हजें पाताक बोगसालें. हांव अपराधी जालो, निरपराधी जालो, हांव दोशी जालो, निर्दोशी जालो, हांव गुन्यांवकार जालो, नितीवंत. पूण हांगा क्लेन्सिंग म्हळ्यार पातकाक वरवीं जें मेळेपण म्हाका येता. sin defiles us. पाताक म्हाका मेळे करता, मेळो करता. हांव बुरसो जाता, हांव गलीज जाता. I will be defiled. I will be polluted. Sin brings pollution. म्हाका बुरशें करता. Makes me impure. हांव नितळ ना. हांव नितळ नासलेल्या परिस्थितींत आसता. अशें जाता म्हजी परिस्थिती. तर pardon of sin, reconciliation थंय हांगा एक खत कितें कळंक, खत बुरशेपण, मेळेपण नितळ करचें जावन आसा जेजूच्या अमायिक रगताची सकत. म्हजो आत्मो खाणो जावन आसता पातका वरवीं. म्हजो आत्मो मेळो जावन आसता. फिल्दी, अनक्लीन. ह्या मेळेपणांतल्यान म्हाका नितळ करूंक आसा. पळया, हें आमी जाणा जायत जाल्यार आमकां 3 सवालां गरजेचीं. कितें तीं 3 सवालां? ह्या नितळ जावच्या विशयांत देवाचे उतार पोरण्या सोल्ल्यांत कितें सांगता? शुद्धीकरण. आमी म्हणवेत नितळ जावचें म्हणल्यार अनेक शब्द उपयोग समजत जाल्यार शुद्धीकरण. अशुद्ध आसल्याक शुद्ध करचें. कळ्ळें न्ही? अशुद्ध आसल्यार शुद्ध करचें. तशें जाल्यार एक पोरण्या आसल्यात ह्या शुद्धीकरणा विशयांत कितें आमकां आयकूंक मेळटा? पोरण्या आसल्यार. दुसरें सवाल जावन आसा नव्या आसल्यात ह्या शुद्धीकरणाच्या रिती मार्फत कितें आशिर्वादां फावो जाल्यात? आनी तिसरें सवाल
जे कितें नव्या सल्ल्यांत शुद्धीकरणा मार्फत म्हाका जोड दिलां देवान जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तें म्हजें जावचें कशें. हाऊ कॅन आय एक्सपिरियन्स दॅट. ही 3 सवालां. तर आज आमी पयल्या सवालाक जाप सोदून काडया. पयला सवाल कितें? पोरण्या सल्ल्यांत पवित्र पुस्तकांत शुद्धीकरणा विशयांत क्लेन्सिंगा विशयांत कितें आमकां जाणवाय मेळटा, समजणी मेळटा, कितें शिक्षण मेळटा, आमी तितकें आयकुया. पयल्या सुवातेर आमी जाणा जावंक आसा मोइजे मार्फत देवान सेरेमनीज दिले, विधी नियमां दिलीं. विधी नियमां दिलीं. तातूंत 2 मुख्य नियमां विधी नियमां जावन आसात. ऑफरिंग और सॅक्रिफायस, काणीक ना बलिदान. दुसरें जावन आसा क्लेन्सिंग और प्युरिफिकेशन, शुद्धीकरण या नितळ करचें. आतां हे शुद्धीकरण म्हणटाना हे सॅक्रिफायस बलिदान जावं हे शुद्धीकरण जावं आमकां सदांच उडासा करता मनीस केदो वरतो पातकी आनी आमचो देव इन्फिनिटली होली. त्या देवा मुखार हांव येवंक शकना. हांव देवा मुखार येवंक शकना. हांवें येयलें जाल्यार हांवें नितळ जाल्लो जायचें. हांवें ताका पाप पर्याल बलिदान जायचें. अशें आसतना हे दोनूय विधी नियमां आमकां देवान फाव केल्लीं आसात. आनी हें जावन आसा आमकां कितें हें सांकेतीक जावन आसा, शॅडो जावन आसा, टायपिफाय म्हणटा, टिपिफाय म्हणटा. त्या प्रकार हें कितें आमकां जेजू क्रिस्ता देवाच्या पुता मार्फत लाभूंक आसा ती सोडवोन ह्या विशयांत हें पॉयंट. हे शुद्धीकरण जावन दी, रिडेम्पशन जावन दी हर एकी जेजू क्रिस्ता मार्फत. त्या देखूनच हें बलिदान, पोरण्या सल्ल्याचें बलिदान, तशेंच क्लेन्सिंग शुद्धीकरण हे सर जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां फाव जावंक आसा. तें साल्वासांव, रिडेम्पशन हें आमकां कळीत करता. आतां पोरण्या सल्ल्यांत एक इस्रायलीतकार अशुद्ध जाल्यार ताणें कितें करीत आसलें हें आमी जाणा जायतें. शुद्धीकरणा विशयांत आमी जाणा जायत जाल्यार इस्रायलिताच्या जिवितांत आमी प्रवेश करूया. हांगा पळया, जर तर एक इस्रायलितकार एक मोड्या पडता तो अशुद्ध जाता. तो 7 दिसांक अशुद्ध, 7 days. ताणें खंयच्याच संस्कारांत भाग घेवंक जायना. देवाच्या आराधनाक तो योग्य न्हय. तो जबाते तंबातून ताका भायर घालतात. 7 दीस ताणें भितर येवच्या बरी ना. ह्या देखूनच ताका पयलें शुद्ध करीत. ताका शुद्ध करीत जाल्यार विधी नियम दिल्ले आसा. विधी नियम कितें दिल्ले आसा आमकां आयकूंक मेळटा. लेवी शास्त्रांत दिवन आसचे ते विधी नियम. ह्या बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 19th वर्सांत आमकां हें दिल्लें आसा, विधी नियम दिल्ले आसा. कितें करतात पळया, हांव अशुद्ध जालां, हांवें मोड्या पडलां. हांवें मोड्या पडले जाता क्षण हांव अशुद्ध जालो. 7 दीस हांवें कसलेंच आराधना न्ही करच्या बरी ना. तें जालां म्हाका कोण नितळ आसा ताणें कितें करिचें, एक म्हज्या पाप परिहाराचें बलिदान कशें एक पाडी, तांबडी पाडी म्हणटात, आनी त्या तांबड्या पाडयेक उलपयतात, जुयेशी मारतात आनी उलपयतात. आनी ताचो गोबर काण घेतात, गोबर, आनी एक व्हाळच्या झरींतलें नितळ उदक काण घेतात. त्या उदकांत हें गोबर बुडयतात आनी हिस्सोपाच्या उदकांतून म्हजेर तें शिंपडयतात. अशें 3ऱ्या दिसा आनी 7व्या दिसा शिंपडायचें. ते वाच पळय, बुक ऑफ नंबर्स 19. शुद्ध असलेल्या मनुष्याने शुद्ध असलेल्या मनशाने अशुद्ध मनशाचेर 3ऱ्या आणि 7व्या दिसा हे उदक शिवरोवंक जाय. आणि 7व्या दिसा
आणि सातव्या दिसा ताका आपल्या पातकांतली ताका आपल्या पातकांचे सुटका मेळटली. सुटका मेळटली. ह्या परी ह्या परी नितळ जाल्ल्या मनशान नितळ जाल्ल्या मनशान आपली मुस्तायकी धुवन आणि उदकान स्नान आणि केवपाय. उदकान स्नान करीचे आणि सांजेर तो आणि शुद्ध सांजेर तो शुद्ध जातो. जाल्यार शुद्धीकरणाचे रिवाज. कोण एकलो अशुद्ध जाला ताका शुद्धीकरण करचे रीत ही. तिसऱ्या आणि सातव्या दिसा ताचेर त्या गोबर त्या पाळयेचे गोबर आणि नितळ उदकाच्या जरी जावन ताचेर शिंपडप आसा. हे एक शुद्धीकरणाचे एक्झाम्पल, इलस्ट्रेशन. दुसरे इलस्ट्रेशन आम्ही कोडकारांच्या विशयांत सभार ऐकलं. येसूच्या जिवितांत कोडकार तुम्ही ऐकला. तशें आसतना कोडकारांक नितळ करचे शुद्धीकरण करची रीत लेवी शास्त्रांत 14व्या अध्यायांत कळीत केल्लें आसा. एक कोडकार चिंत्याक एक कोड लागता. तो मनीस याजका कडेन येता. याजकान ताका परीक्षा करूंक आसा, ताची तपासणी करूंक आसा. माथ्याचो अंगर्ण, ताची बोटां, ताची अंगां, कान आनी पुरो पळयता. तो कोड लागला म्हणटा जाल्यार ताका कोडकार म्हणून डिक्लेअर करता. आनी ताणें मेळे वस्तूर पिंकूर वस्तूर नसिजे केस उगोवच्या बरी ना, तासच्या बरी ना, काड तासच्या बरी ना. ताणें गांवाच्या तांबातावन भायर आशिल्ले आनी कोणी त्या वाट्यान येता जाल्यार अनक्लीन अनक्लीन म्हण बरें खूब मानले. आतां पळया हांगा 3 शब्द आमी गमन दिवया. 3 शब्दांचेर आमी गमन दिवया. पयलें अनक्लीन, अशुद्ध. दुसरें क्लेन्सिंग, क्लेन्स, शुद्धीकरण. तिसरें क्लीन. हांगा पळय आतां हो एक कोडकार हाका कोडीची पिडा म्हण नाका भायर गेल्लें. हो नितळ जाता. हाका कोडीची पिडा कोण जाता. आनी हो त्या झाडा याजका कडेन येता. याजक परत्यान संपूर्ण तपासण करता. हाची पिडा संपूर्ण गुण जाल्या म्हण याजकान खात्री केल्ल्या मागीर हाका शुद्धीकरणाची रीत. ही रीत अशी आसा. ताणें 2 पारवे, एक देवदार रुखाची फोडी आनी तांबडें सूत आनी हिस्सोप काडून 4 वस्तू काडून ताणें येयले. 2 कवडे जिवंत जिवे पारवे ह्या कवडे. आतां ते जिवंत कवड्या पैकी एक पारव्याक एक पारवो ह्या कवडो एकाच जुसी मारतात. ताचे रगत पालच्या झरींतले उदक काडून त्या रगत त्या उदकांत मेळयता. ह्या उदकान मेळयल्ल्या मागीर ते हिस्सोपान ह्या कोडकाराचेर 7 फावटी शिंपडायता. 7 फावटी शिंपडायता. आनी हो नितळ जालो. आनी हाका कितें हाचे मुस्तायकेन पुरा धुयजे न्हाणेचे काडणी अशें पुरा हें करून नितळ जावन हाका नितळ म्हणून शुद्धीकरण जालें. हाचें शुद्धीकरण जालें. पळया हाका is clean, unclean, cleansed आणि clean अशें हाचें शुद्धीकरण जालें. आतां पळया हेंचो क्लीन आनी क्लेन्स्ड म्हणल्यार उतार दावीद राही उपयोग सुद्दां आपणान पाताक केल्ल्या वेळार पळया पाताक कोड आसले पळय. ते कोड वरवीं कितें जाता आमचो आत्मो कोडीन भरता. आमचो आत्मो मेळो जाता. It becomes filthy, defiled, polluted, impure. ह्या देखूनच दावीद राही मागता. कितें मागता? Psalm 51:7 तिके वाचपय. Psalm 51:7 हिस्सोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. आनी हांव शुद्ध जातलो. तूं म्हाका आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो. पळय हांगा नितळ जावच्या विशयांत शुद्ध जावच्या विशयांत भगवंत दावीद राही हो कितें एग्जाम्पल हिस्सोपांत म्हाका नितळ कर. म्हणजे एक मोड्या पडलेल्या व्यक्तीक कशें हिस्सोप आनी त्या गोबराच्या उदकांत शिंपडायतले तशें आपणाक नितळ कर म्हणटा. दावीद राही जाणा आसलो आपूण आवयच्या गर्भांत हांव पातकी. पळया हांगा पातकाचें बक्षाणें विचारना दावीद राही. Pardon, cleansing has something more to do than pardon.
हातात बॉक्सूंच्या की चढीत जावन आसा क्लेन्सिंग देखून दावीद राही हांगा म्हज्या पाताक बक्षी म्हण मागना म्हजे अपराध माफ कर म्हणना म्हज्या गुन्या वाचोवन म्हाका बक्षी म्हण मागिना पगार कितें मागता म्हाका नितळ कर आवयच्या गर्भात हांव फाटकी म्हजें जिवीत म्हजें सैम मनशा सैमच पातकी सैम त्या देखून म्हाका नितळ कर आनी म्हजें तें एक नवें काळीज रचून दी पळयात हांवें तेंचें 50 वचन तिके वाचलें एक निर्मळ काळीज एक नितळ काळीज एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर पुरो पळय हांगा दावीद राही कितें मागता तसा नितळ जावचें शुद्धपण शुद्धीकरणाक येता आपणाचें जिवीत शुद्धीकरण जायचें आपणाचें काळीज शुद्धीकरण जायचें आपलो आत्मो शुद्ध जायचें इमाच्या दोळ्या इमाक शुक्र नितळ जायचें शुद्धीकरण क्लेन्सिंग क्लीन आय वॉन्ट टू बी क्लीन क्रिएट इन मी अ क्लीन अँड क्लेन्सिंग पळयात दावीद रायन तशेंच देव आमकां एजेकियल प्रवादी मार्फत 24 अध्यायात 13व्या वचनांत अशें सांगता एजेकियल चॅप्टर 24 वर्स 13 तुझे म्हणलें खरेंच कंटाळ्याचे तुझें म्हणलें सगळें कंटाळ्याचें हांगा इस्रायल पर्यविशान देव सांगता तुका तूं कंटाळ्याचें तूं मेळें जालें तूं बुरचें जालें मागीर तुका नितळ करूंक हांवें सोदलें तुका नितळ करूंक हांवें सोदलें कोण तुझ्या मेळ्यांतली तूं नितळ जाली कोण तुझ्या मेळ्यांतली तूं नितळ जावंक न्हय देखून हांवें तुजेर मुजोरला देव म्हणटा हांगा नितळ करूंक हांव आशेता पूण तूं जावं न्हय तूं मेळ्ळें उरलें तूं मेळ्ळेंच पूण मुखार नव्या सल्ल्या विशयांत नव्या सल्ल्याची बसवणी देव चॅप्टर 36 वर्स 25 आतां अशें सांगता एजेकियल चॅप्टर 36 वर्स 25 एजेकियलाचो 30 आनी 16 अध्याय 25वें वचन नितळ उदक हांवें तुमचेर शिवरतलो नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातेले आनी तुमी नितळ जातेले हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतले आनी मूर्तीच्या अशुद्धपणांतले नितळ करतलो हांगा पळय नवो सल्लो परण्या सल्ल्यांचे आमी ते हिंसपाचे उदक शिंपडोवचे पाड्याचे गोबर खाण घेवन गी या ते पारवो कातरून ताचे रगत आनी उदक शिंपडोवचे तेच सांगताले हांगा देव आतां आपुणून तुमकां नितळ करता म्हणटा शुद्ध करता म्हणटा तुमच्या सर्व अशुद्धपणांतले हांव तुमकां शुद्ध करता नितळ करता भुईमुगाच्या न्हू हें शुद्धीकरण गरजेचें जावन आसा आनी मालाकी प्रवादी मार्फत 3ऱ्या अध्यायान 3ऱ्या वचनांत आमकां आयकूंक मेळटा मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 3 रूपे नितळ आनी निर्मळ करतेल्या सोनारा भशेन तो आपल्या आसनार बसतलो रूपे कशें नितळ करतात तशें सोनार कशें भुजांत घालून नितळ करता भुजांत नितळ करचें हांगा तो आपल्या आसनार बसून आमकां नितळ करता म्हणटा पळय हांगा आमकां 3 वस्तू आयकूंक मेळटात पयल्या सुवातेर उदकान आमकां नितळ करचें दुसरें रगत आनी तिसरें उजो ह्या 3 जावन आसात आमकां नितळ करचे वस्तू ह्या वस्तू मार्फत आमकां देव नितळ करता म्हणटा आतां आमकां आमी रेकन्सिलिएशन आनी क्लेन्सिंग हांचो व्यत्यास आमकां कळटा पळया आतां रेकन्सिलिएशन सॅक्रिफायस रेकन्सिलिएशन सॅक्रिफीस या बलिदान आनी क्लेन्सिंग सॅक्रिफीस आनी शुद्धीकरण बलिदान आनी शुद्धीकरण ह्या 2 आमिशांत आमकां सारकी समजणी आसली कितें तें पळया आमकां बलिदाना पेटयतना कितें जाता एक पाडो हाडटा या बोकरो हाडटा तो
तो कातरतात आनी ताचें रगत वेदीचेर वेदीचेर आनी आयदनाचेर चिपडायता आनी तें रगत पवित्र स्थानांत दवरतात. आतां हांगा बलिदानांत म्हजेर कितेंच जायना, पूण तें बलिदान भेटयल्ल्या वरवीं म्हजें पाप परिहार जालें, म्हाका रेकन्सायल केलें त्या रक्तान, त्या सबस्टिट्यूशनाच्या रक्तान म्हाका देवा सोबत रेकन्सायल केलें म्हणून हांवें भावार्थान एक्सेप्ट करिजें. I have to accept in faith that it has reconciled me to God. देवा सोबत म्हाका रेकन्सायल केला म्हणून हांवें भावार्थान स्वीकार केलो. क्लेन्सिंगांत कितें जाता, तें उदक या तें रगत म्हजेर शिंपडायता, म्हजेर हांव नितळ जाता, म्हाका नितळ करता. त्या रगताक म्हाका नितळ करची ताकद आसा. म्हजें तें आपलें पावर एक्सर्ट करता, म्हजेर तें पावर एक्सर्ट करता. आतां पळया, क्लेन्सिंगांत कितें जाता, तें उदक म्हजेर शिंपडायतात. बलिदानांत म्हजेर कितें ना. बलिदान म्हजे खातीर, for me. Sacrifice is for me. Cleansing is of me, in me. म्हजे भितर तें वावरता. म्हजे भितरलें pollution, impurity, filthiness, defilement नितळ करता. पळया, हांगा कितें जाता, मोगाचें दोन तरान आमी मेळ्ळे जावंक पातकाचें रिलेशन आमी जाणा. एक कोडकाराचें एग्जाम्पल हांवें दिलें. कोडकाराक कितें जालें, ताच्या कुडींत ती पिडा जाली, इंटरनल. ताच्या कुडींत ताचें रगत ह्या महासमुद्रांत मेळ्ळें जालें. दुसरें मोड्याक पडलें. दोन तरान आमी मेळ्ळे जाले. म्हज्या पाताक तशेंच म्हाका मेळ्ळें करता आनी त्या मेळ्ळेपणाक हांव म्हाका नितळ करचें. अशुद्ध हांव जाता, अशुद्ध आसल्याक म्हाका नितळ करता, शुद्धीकरण म्हजें जाता. बलिदानांत म्हजे भायर म्हाका कितेंच करनात, फकत त्या बोकड्याचें रगत वेदीचेर शिंपडोवन थंय ताका नितळ करता. अशें मोगाचें न्हू. सेकेंड तशें जावन दोन तरान, एक बलिदान म्हज्या पातकां खातीर, बलिदान म्हज्या पातकां खातीर, शुद्धीकरण म्हज्या पाताक ना, फकत पातका वरवीं जाल्लें मेळ्ळेपण म्हजें धुवन काडच्या खातीर शुद्धीकरण. अशें मोगाचें न्हू. देवान आमकां हें शुद्धीकरण फावो केलां. इट इज मोर दॅन पार्डनिंग ऑफ sin. पाताक भोगसूच्या प्रास तें एक मेट मुखार वता, म्हाका नितळ करता, म्हाका नितळ करून म्हाका देवाच्या संबंधांत हाडटा. हांव नितळ जाता, तशेंच हांव परत्यान देवाच्या एकवटांत, देवाच्या संबंधांत, देवाच्या मोगांत, देवाच्या फेलोशिपांत, देवाच्या कम्युनियनांत जेजून वारयल्ल्या हांव नितळ जावन देवा बाबा मुखार येता. हें पाताक भोगसूंचें मात्र न्हय, म्हजो आत्मो नितळ जाता, हिमाप्रास शुभ्र जाता, धव्यांतल्या धव्या हिमाप्रास शुभ्र जाता आनी हांव देवा मुखार नितळ निर्मळ निश्कळंक जावन येवंक शकता. हें क्लेन्सिंगाचें जावन आसा. हें मुखार आनी नव्या सल्ल्यांत कितें बेसांवां आमकां फवजल्यान म्हणलें आयकया. एक ल्हानशें मागणें करया. दर्गींच्या मोगळा बापा, जेजू तुझ्या पुताच्या अमोलीक रक्ता मारिफात, त्या रक्ताच्या पदवे सामर्थ्य बळान आमकां तूं आमचो मेळो जाल्लो आत्मो, बुरसो जाल्लो आत्मो, आमचो अशुद्ध जाल्लो आत्मो शुद्ध करतय, नितळ करतय, धव्यांतल्या धव्या हिमाप्रास शुभ्र करतय. परत्यान आमी तुज्या एकवटांत, तुज्या सहवासांत, तुज्या मोगांत आमी जियोंक
आमकां फावचें न्हय बाबा. ह्या खातीर आमी तुका आर्गां म्हणून आसतना त्या रक्ताच्या जरीपण आमकां सदांच दवर. त्या रक्तान आमकां सदांच नितळ पवित्र परिशुद्ध धव्यांतल्या धव्या हिमापरात शुभ्र नितळ सांबाळ म्हणपाक मागतो बाबा. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तो तुजे सगळे पवित्र रत्नाच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता नीज देव ससनाच्या ससनात. आमेन आमेन आमेन.